आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या त्या प्रेस कॉन्फरन्सान फक्त एक स्पश्टीकरण करपाक आमी जे आपयल्ल्या तितून गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत पळय आसा हे कशा रितीन जे टॅक्सी वेवसायीक आहा किंवा बाकीचे वेवसायीक आहा हांची कशी थट्टा करता आनी कशा तरेन फकाणां मारून जे कोविडाक लागून परिस्थिती सध्या बिकट आहा सगळ्यांची सगळे वेवसायीक जे आहा हे आमी प्रत्येक फावटी सांगता बसवाले टॅक्सीवाले रिक्षावाले यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहा आनी ह्या परिस्थितीन सुद्धा एक आधार दिवचो जाणून सरकार म्हणून त्यांची थट्टा मारप म्हणजे दिशाभूल करप लोकांची हे कशें तांकां जमता हेचेर हांव आयज उजेड घालपाक लागून ही प्रेस कॉन्फरन्स हांगासर आपयल्ली आसा। सगळ्यान पयलीं हांव हांगासर एक स्पश्टीकरण करपाक सोदता की मिटर जे पळय टॅक्सी ऑपरेटर जे टॅक्सी चालक पळय आसा गोंयांत तांकां जे पळय मिटर दिल्या पळय ते मिटर दिवपा फाटल्यान टेंडर जेन्ना जाला तेन्ना रोज माल्टा ऑटोटेक कंपनी प्रायवेट लिमिटेड जी कंपनी आहा ती लोवस्ट बिडर म्हणून सिलेक्ट जाल्लेली दिसून आनी दुसरी कंपनी आहा पळय सेक्युरिनेक्स INC म्हणून ती कंपनी त्यांचो मातसो प्रायस चड आसलेल्या कारणान ते टेंडरान आसले पूण त्यांचो प्रायस मातसो चड आसलो लोवस्ट म्हणून रोज माल्टा ऑटोटेक कंपनी सिलेक्ट जाल्ली आनी दुसरी सेक्युरिनेक्स कंपनी पळय INC त्यांचे कडेन प्रस्ताव दवरलो सरकारान किंवा वाहतूक खात्यान म्हटल्यार जाता की दोगांयनी मेळोन मिटर बसोवपाचें आनी दोगांयनी बसून मिटर बसोवपाक जेन्ना दोगांयची मिटींग जाली डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाच्या प्रेझेन्सान मिटींग जेन्ना जाली त्या मिटींगेन 70% मिटर जे पळय आसा ते रोज माल्टा ऑटोटेक कंपनी सप्लाय करतली आनी 30% जे आसा ते सेक्युरिनेक्स कंपनी पळय INC ती कंपनी सप्लाय करतली अशें तेंच्या भितर जेन्ना ठरले आनी त्या प्रमाणे तेंच्या भितर जो करार जालो आनी मिटर सप्लाय करपाचें उद्दिश्ट दोगांयनी सरकाराक कळयलें। आतां हे सांगपा फाटलो हेतू कितें की जेन्ना सेक्युरिनेक्स कंपनी पळय जेन्ना तेंच्या भितर ठरले 30% मिटर बसोवपाचें तेन्ना तेंच्यांनी सरकाराक ऑफिशियल लेटरां केली ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक आनी जेन्ना ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हो विशय डिले करता तो पळोवन तेंच्यांनी शेवटी मागीर मुख्यमंत्र्याक एक लेटर केलें 25/11/2019 मुख्यमंत्र्याक लेटर केले आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हांगासर पळया की डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मे पुट अप प्रपोजल हो मुख्यमंत्र्याचो रिमार्क आहा हेचेर हांगासर पूण लेटर जे आहा पळय ते सायन करूंक नासलेलें लेटर हांगासर सायन करूंक नासलेलें लेटर म्हणजे हांगासर प्रश्न पडटा की ह्या मिटर प्रकरणान इतले आंधळे जाले सरकार तो आता मोविन गुदिनो तर कित्याक कमिशनाक लागून तो थंय हे जाला गांधाली जाला आनी मुख्यमंत्री स्वता पोट्टी बांदून दोळ्याचेर हे तो धृतराष्ट्र जाला आनी हांगासर मुख्यमंत्री गांधाली भाशेन पोट्टी दोळ्यार बांदून घेवपाक लागला आनी खंयच्याय परिस्थितीन एकदां हे मिटर लोकांक लावन कशाय तरेन एकदां लोकांक लुटपाचें म्हणजे टॅक्सीकार ज्या रिक्षावाल्यांक फाल्यां तितून प्रोविजन केल्ल्या एक गोष्टी आतां उघड भायर सरता आमकां जशें पेपर मेळटा पळय तशें की आतां हितून रिक्षावाल्यांकूय प्रोविजन केल्ल्या मिटर बसोवपाक म्हणटकूच हे कशाय रितीन एकदां लुटप हे हेंचो एक सिंगल अजेंडा हांगासर ठरलेलो आहा। आतां जेन्ना त्या दिसा मुख्यमंत्र्यान सांगलें की फ्री मिटर मेळटलें म्हणून त्या संदर्भान हांव सांगपाक सोदता हांगासर की हे जे नोटिफिकेशन आहा हे नोटिफिकेशन गोवा गव्हर्मेंटाचें येयल्ल्या 27 मे 2021 आनी ह्या नोटिफिकेशना प्रमाणे हांगासर हो फॉर्मेट दिल्लो आसा सगळो फॉर्म बी कशें भरप पळय ते ह्या नोटिफिकेशनाक एटेच आहा आनी ह्या नोटिफिकेशनान क्लियर हांगासर सांगला की फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट आहा पळय पयलीं स्वताच्या पयशांनी मिटर बसोवप टॅक्सी ऑपरेटर आनी फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट आहा पळय 4,290 हो पयलीं मेळटलो आनी एका वर्सान 4,289 रुपया पर सेकंड इन्स्टॉलमेंटान मेळटले हे नोटिफिकेशन आसतना
मुख्यमंत्री खंय तरी ते दिसा येवन वर्रात सांगता सगळ्यांची दिशाभूल करपाक आनी सगळ्यांची थट्टा चलोवपाक की आमी मिटर फुकट केल्या. मुख्यमंत्र्याच्या ह्या गोष्टीचो आमी निशेध करता आनी आमचे टॅक्सी भाव जे आसा जे मिसगायड जावन धांवता ते मिटर बसोवपाक त्यांच्या नदरेक हाडूंक सोदता, तांकां सांगपाक सोदता की मिटर हे खंयच फुकट बसोवपाचो अजून एक सिंगल नोट मूव जावंक ना सरकारांतल्यान. आनी एज पर दीस नोटिफिकेशन सगळ्यांक हे मिटर आहा पळय ते पयशे दिवनूच घेवचे पडटले आनी मागीर ते 2 इन्स्टॉलमेंटान सांगलेल्या प्रमाणे पयशे मेळटले. आनी जर सरकाराक तर फुकट दिवपाचें आहा जाल्यार हेच्या फुडें सरकाराक सगळो प्रोसेस करचो पडटलो. अशें एक नोटिफिकेशन येवचें पडटलें इन कंटिन्युएशन टू दीस नोटिफिकेशन आनी एक नोटिफिकेशन किंवा कोरिजंडम सरकाराक काडचो पडटलो आनी तितून मेन्शन करचें पडटलें की आमी तुमकां फुकट मिटर दवरल्या. आयज सांगपाक सोदता हेचेर डिटेल वयताना की जो मिटर इन्स्टॉलेशन प्रोसेस आहा जे मिटर फिटमेंट पळय करपाचो प्रोसेस आहा हो आयज सरकारच्या हातीन खंयच उरोवंक ना. हांव परत एकदां सगळ्या आमच्या टॅक्सी भावांक तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता स्पश्ट शब्दान की सरकारांतले मंत्री किंवा मुख्यमंत्री किंवा वाहतूक मंत्र्यान कितेंय जर तुमकां सांगलें कोणी विश्वास दवरूं नाका, कारण हो प्रोसेस जो पळय आहा हो सरकाराच्या हातीन खंयच उरोवंक ना. हो प्रोसेस जो आहा तो टोटल हायकोर्टाच्या हातीन आहा. आनी काल हायकोर्टान जे हियरींग जालां त्या हियरिंगान क्लियर हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिल्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक आनी सरकाराक की जेंची कोणाची परमिटा पळय ऑर्डर काडल्या परमिटा कॅन्सल करपाक ती फाटीं घेवप ना म्हणून क्लियर आदेश दिल्लो आसा. काल मुख्यमंत्री घोशणा करता वयता त्या लोकांक सांगता ना रे तुमची परमिटा कॅन्सल जावची ना तुमी चलया गाडयो. ही पळय उतरां पळय मुख्यमंत्र्याची ती दिशाभूल करणारी आहा. कारण काल कोर्टान स्पश्ट आदेश दिल्या सरकाराक एक परमिटाची ऑर्डर पळय जी आहा पळय ती तुमी कॅन्सल करप ना. जेणी कोणी एप्लिकेशनां केल्या की आपले कडेन पयशे नासले म्हणून आपूण मिटर बसोवंक शकलो ना आनी आतां आपूण बसोवपाक इच्छा आहा आपली अशी कोणी पळय लेटरां केल्या तांकां संदी दी म्हणून सांगल्या कोर्टान. तांकां संदी दिवपाक लायल्या मिटर बसोवपाची आनी मागीर कोर्टाक कळय म्हणून सांगलां की तेंच्यांनी बसयल्या उपरांत कितें करपाचें पळय तें. आनी जे 0 आनी 1 हांकां नोटिसो मेळ्ळ्या पळय त्यो कोर्टान काल स्पश्ट विचारला की फुडले नंबर जे आहा 3, 4, 5 हांकां कित्याक नोटिसो काडूंक ना तांकांय काडपाचे आदेश काल कोर्टान दिल्ले आसा. सगळ्यांक नोटिसो काडा म्हणून. आनी त्यान फुडें वचून काल कोर्टान सरकाराक तें विचारलां जर तर मिटर बसोवपाचें जर चाल ढकल करीत फुडें वचात जाल्यार तुमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट कितें एक्शन घेतले. तेंच्यांनी जो स्टेटमेंट काल केला की आमी एनफोर्समेंट आमचे पळय आहा ते चालू करतले म्हणजे एनफोर्समेंट करपाक चालू करतले म्हणजेच गाडयो धरपाक स्टार्ट करतले. हें काल कोर्टान जालें. आनी आतां हें पेटिशन 30 तारखेक दवरलां ऑक्टोबराचेर की फुडें सरकार कितें करता पळय तें पळोवपाक कम्प्लायन्स रिपोर्टाक. अशा रितीन जो हे सगळें वातावरण हांगासर कोर्टान चल्लेलें आसा आनी मुख्यमंत्री सगळ्यांची दिशाभूल करता खंयचे नाका ते स्टेटमेंट काडटा. आनी जशें की मुख्यमंत्री ज्या तरेन उलयता की हेजे बाहुबली पिक्चर बी पयल्यान पयलीं सांगलेलें आनी शेवटी मागीर कटप्पाने बाहुबली को क्यों मारा हो प्रश्न पडटा लास्टाक. तशा तरेची परिस्थिती जाल्ली आहा गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची. म्हणटा ताका लागून आमी मुख्यमंत्र्याचो ह्या निशेध करता आनी मुख्यमंत्र्याक आव्हान करता की आयज एक जबाबदार व्यक्ती राज्याचे प्रमुख आयज भारतीय जनता पार्टीचो प्रमुख म्हणून एका तेंच्यांनी कदेलीर बसयला मुख्यमंत्री म्हणून. ह्या मुख्यमंत्र्याक वारंवार परत मायनिंग बेल्टान किंवा बसकारांचो किंवा टॅक्सीकारांचो विश्वासघात केल्लो आसा. आयज हांव स्वागत करता काल जो स्टेटमेंट केला पुती गांवकारान पळय मायनिंग फ्रंटान जो स्टेटमेंट केला. कारण 5 वर्सां हो मुख्यमंत्री आयज तांकां जुलात दवरता थंयसर. हांकां जेन्ना कळयलें की कॉर्पोरेशन करपाक जाय किंवा ऑप्शन करपाक जाय 5 वर्सां पयलीं हे करपाक शकताले म्हणून हांच्यांनी अक्षरशः लोकांक भीक मागपाक लायली मायनिंग बेल्टान. ते हे सरकार ह्या सरकाराक कदापि माफ करप ना. शिशुपालाचे 100 अपराध तशे जाता तशे ह्या सरकाराचे 2022 पर्यंत 100 अपराध आमी आतां मेजचे पडटले. तशेंच ह्या संदर्भान जे आमी पदयात्रा पळय घोशणा केल्या पळय कितें तेची काल सरकाराक नोटीस दिल्ली आसा पदयात्रेची. हितून आमी 2 ऑक्टोबरच्यान स्टार्ट जातले आझाद मैदाना वचून आनी ती बोत आरंबोल पर्यंत वयतली. आरंबोल पर्यंत काबार जातली. आनी आमचो हेतू हेच्या फाटलो कितें आहा की आयज लोकांचें म्हणणें आहा कितें की आमी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार उडयतले. हे सरकार आमकां नाका, हे सरकारांतले मंत्री आमकां नाका. आनी हेच्या फाटलो आमचो एकूच उद्देश आहा
की आयज लोक घरान बसून जे उलयता त्या लोकांक आमी त्यांच्या दारापर्यंत वयतले. यात्रा म्हणजे त्या भागातल्यान कोस्टल बेल्टांतल्यान कलंगूट हे ते सगळं बीच एरिया अंजुना वागातोर ह्या भागातल्यान शिवोली मांद्रे मोर्जी सगळे आरांबोल पर्यंत वयतली. आणि जो लोकांक पळय कितें आसा लोकांचे पळय म्हणणे आसा पळय त्या लोकांचे म्हणणे किंवा टॅक्सीवाल्याचे म्हणणे तांकां सगळ्यांक वाट मोकळी करून दिली वयतली. तांचो राग जो आसा तो व्यक्त करपाक ह्या यात्रेन कोणीय सहभागी जावचे. आयजूच हांव उलो मारता जी जनता आसा जे टॅक्सीवाले आहा ज्यो फॅमिली आहा टॅक्सीवाल्यांच्यो त्यांच्यानी आमकां ह्या यात्रेक पूर्ण पाठिंबो दिवचो. त्या भागातले पंच आसा सरपंच आसा हांकां जर पब्लीक इंटरेस्ट म्हणजे टॅक्सीवाल्यांचे जर पडलेले आसा जाल्यार हांच्यांनी ह्या यात्रेक सपोर्ट दिवचो. त्या भागातले आमदार आसात किंवा लोकप्रतिनिधी आसात हांच्यांनी ते यात्रेक पाठिंबो आपलो दिवचो. कारण जो कितें पळय हे आसा म्हणजे एम्प्लॉयड पळय जे भुरगे आसा आयज स्वताच्या पांयार रीण काडटा बँकेचे लाखांनी कर्ज काडटा आणि जेन्ना आपूण वेवसायान देंवता त्यांच्या पोटार पाय दवरपाचो खंय तरी प्रयत्न ह्या सरकारा कडसून चल्ला. हेचो निशेध म्हणून आमी ही यात्रा काडपाचो निर्णय घेतला. पळय हेच्या पयलीं हांवें स्टेटमेंट काडला की मुख्यमंत्र्याक उडोवपाक आमी पूर्ण आमची ताकद लायतली. बस एसोसिएशन जावं टॅक्सी एसोसिएशन जावं सगळे आमी एक जावन मुख्यमंत्र्याच्या पूर्ण मतदारसंघान भोंवतले. आणि हांव पुती गांवकाराच्या कालच्या स्टेटमेंटाचें स्वागत करता. आमी तेंच्या वांगडा बोलणी करून त्यांचो कोण कॅन्डिडेट आसतलो कितें आसतलो पळय तांकां आमी पूर्ण पाठिंबो दिवन एकूच अजेंडा आसतलो की जो फोटींग मुख्यमंत्री पळय आयज गोंय राज्य पळय म्हणजे खंयच्याच तराचेर म्हणजे आमी म्हणटा ते एक नंबराचेर व्हरून दवरला. ते घर नळांक उदीकूच येना. नळांक उदीक येना म्हणटा फुकट हे दिता उदीक म्हणटा दिता लोकांक म्हणटा पूण उदीक येना ते पळयना. तशेंच आतां काल कोविडाचेर 100% वॅक्सिनेशन जालें म्हणून मोदीन म्हणटा स्तुती केली. अरे 100% वॅक्सिन खंयचे कोणी घेवकूच ना मरे घेवकूच ना. आनी घेतले कोणाच्या गुस्तार राज्याचो आरोग्य मंत्री कोणतोच खबर ना. मोदीत प्रमोद सावंत जीएमसीन दिसता मोदीत आनीक कोण तरी दिसता मोदीत आनीक वयता. म्हणजे सरकारान हे इतली पळय हे आहा झगडी आहा पळय. तुमकां काल हांव मुद्दम एक इन्सिडंट सांगता कालचो. काल जेन्ना फडणवीस जेन्ना गोंयान येयला आणि मिटींग घेता पार्टीच्या लोकांची तेन्ना मायकल लोबो सोमते ग्लोव्ज बीज घालून येयल्लो दीपक पाऊसकाराक मारपाक. दीपक पाऊसकार ग्लोव्ज बी घेवन येयलो ना नाल्यार थंयच लढाई चालू जातली दोगांची बॉक्सिंग चालू जातली आसली. दीपक पाऊसकार म्हणलो टायम प्लीज म्हणून लागलो आपणीन हे हाडूंक ना म्हणून लागलो ग्लोव्ज बी फुडल्या मिटिंगेक झगडी करुया म्हणून लागलो. बाबूश मोन्शेरात येयलो तो गोविंद गावडेक गाळी सोंपपाक लागलो. म्हणजे मोविन गुदिन्होक मुख्यमंत्री भियाता. डायरेक्टराक काड म्हणून जर सांगलो राजेंद्र सातार्डेकराक मुख्यमंत्री म्हणटा ना रे तो व्हरून ताका पावयता आपूण ताका कहो काडू. मोविन आपल्याक धमकी दिता सरकार उडयतलो म्हणून. ही परिस्थिती सरकाराची इतली खालच्या पातळी वयली परिस्थिती न्हू. आनी असलो भेसूड मुख्यमंत्री म्हणटा पळय तो आमी पळोवंक ना. ह्या मुख्यमंत्र्यान फक्त आपली कदेल वाटोवपाक म्हणटा पळय न्हू त्यो लोकांचो विश्वासघात केला. टॅक्सीवाले गेले तांकां डेटी दिवप. आतां तेणी चवथीक सांगलें फुकट मिटर नोटिफिकेशन काय अजून येवंक ना. तुमकां पुरावे दाखयले आतां दिवाळी आदी नोटिफिकेशन तरी काडल्या पुरो म्हणून मागता हांवें आनी फुकट मिटर दिल्या पुरो. काल पुती गांवकारांनी डिसिजन घेतलें तशें तुमचें कितें आसा की तुमी इलेक्शनाक बी देंवपाचें आहा? इलेक्शनाक बी रावपाचो सद्या आमचो तसो निर्णय ना. कित्याक आमची तशी ऐपत ना. आमी गरीब मनीस. आमी आमच्या पोटाक लागून रस्त्यार देंवणारे मनीस. पूण आमी गरीब मनीस म्हणून कितें आमी ह्या मोगलांक बळी पडचे ना. आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाक मानता आनी छत्रपती शिवाजी महाराजाची तलवार काडून हेंचे गर्दन उडोवपाक आमचे कडेन बरें जाता. आमी मावळे म्हणून लढटले. आमकां छत्रपती शिवाजी महाराज जावपाचें ना. छत्रपती शिवाजी महाराज फुडें सरतलो स्वराज्य कोण स्थापन करपाक ताच्या वांगडा खांद्याक खांदो लावन आमी मावळे म्हणून काम करपाक तयार आहा.